मोर्जे वाठारांतल्या भटक्या गोरवां आड थळाव्या पंचायतीन कारवाय सुरू केल्या। रस्त्यार सोडिल्ल्या गोरवांक थेट गोशाळेत सोडटले, तांकां परत हाडपाक मेळची ना अशी शिटकावणी सरपंच मुकेश गडेकर हांणी दिल्या। मये शिकेरीच्या गोमंतक गोसेवेक महासंघ ह्या गोशाळेत सोडपा खातीर मोर्जे पंचायतीन खासा कबलात केल्या। गोरवाचे धनी गोरवांक रस्त्यार सोडटात, हाका लागून हो निर्णय पंचायतीन घेतला। आयज मोर्जे पंचायत तशेंच गोमंतक गोसेवक महासंघ सिकेरी मया गोवा यांच्या अंतर्गत आम्ही MOU साइन केला आणि जी भटकी गोरवां असतात मोर्जे पंचायत क्षेत्रांत जेणे करून लोकांक वायल्ड ड्रायव्हिंग करपाक लोकांची पोरसां खाता आणि ॲक्सिडेंट जाता, त्याच्या खातीर आम्ही ती उखलपाचो प्रयत्न केला। काल 23 तारखेक एक पहिली बॅच आम्ही 40 जाणांची धरून गोशाळेक गेल्ली आसा। तशीच आयज दुसरे दीस 24 तारीख ते एक 15 गोरवां धरल्या आणि आम्ही तांकां गोशाळेन व्हरपाचो प्रयत्न करतले, पूण थोडे लोकल येयले की आपली गोरवां म्हणूंक लागले। ते लोकलांकडे परत एकदा रिक्वेस्ट करता आणि त्यांच्यानी गोरक्षक महासंघान सांगला की तुमची परत गोरवां आम्ही एकदा धरलेली सोडिनात, पूण इन रिक्वेस्ट त्यांची रिटर्न रिक्वेस्ट येयल्या बद्दल तांकां आम्ही गोरवां सोडलेली आसा आणि परत जर तांकां मेळ्ळी तांकां ती परत जर तुमची गोरवां धरली फाल्यां जाल्यार तांकां ती परत मेळची ना अशी आम्ही तांकां अशी सूचना केल्ली आसा। तशेंच हांव मागता जी उर्वरीत वाड्याचेर हे आतां आमी तेम वाड्यार आहा आणि उर्वरीत वाड्याचेर जी लोकांची गोरवां आहा त्या सगळ्या लोकांकडे मागता की लोकांची पोरसां आहात त्याच्या खातीर ती गोरवां बांदून दवरपाची आणि समज जर आमी आणि मोर्जे पंचायत तशेंच गोमंत गोरक्षक महासंघान धरली जाल्यार ती परत तुमकां गोरवां मेळची ना, जेणे करून ती गोशाळेन वचून तुमकां 3000 रुपया भरून ती हाडची पडटली परत। त्याच्या खातीर सगळ्या मोर्जेवासियांक जी गोरवां आहात तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमची गोरवां सांजची 6 जाल्या उपरांत बांदून दवरपाची गोठ्यांनी आपल्या